माये मोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सोमारा कांय सुवातींनीच पावसान घेतले घालून. राज्यांतल्या हेर वाठारांनी गरमी आनी दमट. नैऋत्य मॉन्सून लागीं पावलो तरी पावस अजूनय उरला पयस. मडगांवचे धोक्याचे होर्डिंग कॉलम आसा तशेंच केन्नाय जावं येता घो. पावसांत घेवपाक शकतात मनीस बळी. लोकांनी उक्तायला भंय. युनायटेड उंजिराचे आगशी स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत. 1-0 गोल फरकान जाली हार. कुडतरीच्या खेळामेळा रंगली फुटबॉल सर्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. माडेल कोलवा रेल ओव्हरब्रिजाक राखण दिवपी घाल्ली लोखंडी फ्रेम बागवल्या. फ्रेम बागवयिल्ल्यान पुला पोंच्यान वचपी वाहनां आपली सायड सोडून रॉंग सायडीच्यान वाहनां धांवणयतात. ताका लागून अपघात जावं येता. संबंदीत यंत्रणेन बेगोबेग ही समस्या जाग्यार घालपाची गरज उपरसल्या. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. कोलवा वचपाचो जो रोड आसा आनीक रेल्वे ब्रिज ओव्हर ब्रिज आसा. ह्या रेल्वे ब्रिजाक जे बॅरिकेड्स घालतात सायडीच्यान डॅमेज जावचे न्हू म्हणून आज ह्याच प्रोटेक्शन करपाची जी वॉल आसा हेकाच धपको दिवन आज जो लोखणाचो पोल घातले कडेन आसा ताके व्हडली गाडी हेवी गाडी एवढे वयची न्हू म्हणून आनीक त्योच आज पोल मोडून सकयल पडले कडेन आसा. आनीक ट्रॅफिके कितली त्रास जाले कडेन आसात की ट्रॅफिक सर्कस करते भशेन हांगा काडूंक पडटा. कित्याक हो लोखणाचो व्हडलो पोल आनी हे बॅरिकेड्स आसले कारणान हे आतां काडपाक बरें मुश्कील जाले कडेन आसा. कित्याक हेका क्रेन जाय पडटली, वेल्डर जाय पडटलो, ते कट करचो पडटलो, ना जाल्यार येवपा ना. आनी आज सर्कस करून हेवटेन जे ट्रक आसात कोलवा वता मडगांव साकून हेंकां सर्कस करून वचपा पडटा. हांगा रेल्वे ऑथॉरिटी जे आसा हेणी बेगीन काम कॉमेस करूंक जाय आसलें. पूण रेल्वे ऑथॉरिटी बरी हें आसा अशी दिसना. ते सुसेगाद आसात. हांगा लोकांक त्रास जाल्यार कोता येता म्हणटा ते. पूण हांगा तेंगे हेका कांय जावपा जायना. आज तेणीच घातलेले आज मोडोवन गेले कडेन आसा. खंय तरी त्या फावंडेशनाक तेणी कोण तरी गाडये धपको लागलो आनी ते सगळे सकयल पडले कडेन आसा. आतां हेजे खातीर लोकांनी हांगा त्रास करपाचे. हरशी रेल्वे 4-4, 5-5 वर लेट करता आनी तुमी जो रोड लोकालो आसा त्या रोडार तुमी आपल्याली दादागिरी दाखयतात आनी तुमकां जाय तेन्ना तुमी काम करतात. एक्चुअली सरकारान हेजेर गंभीर्यान विचार करूंक जाय आनी जे पुलीस फोर्स आसा ह्या पुलिसांनी हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय की बेगीच्या बेगीन ट्रॅफिक क्लियर करचे पडत. फाल्यां रॉंग सायडीच्यान जेन्ना वता तेन्ना जर खंयच्या गाडये लागल जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण. आतां तुमी पळयात कशें सर्कस करून काडटा ते. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. पत्रादेवी अजापाची घडणूक घडली. चॅकपोस्टार थांबविल्लो कंटेनर ट्रक थेट येरादारी खात्याच्या स्टोर रूमात रिगलो. ट्रकान सुमार 30,000चे लुकसाण केलां. कोणाक दुखापत जाली ना. पळयात संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर जो कंटेनर ड्रायव्हर नासतना चल्लो आनी वचून बसलो आनी जी ट्रॅजेडी जाली, एक्सिडेंट जालो. बरे
सगळे सुटले, कारण कितें सगळे अलर्ट आसलेले. आतां नेग्लिजियन्स कोणाचे ती कळना. ड्रायव्हर म्हणटा आपण हँड ब्रेक लायिल्लो, आनी दुसरोय ताका एक हें आसा की जर हँड ब्रेक वळडून सुद्दां समजा ड्रायव्हर जर गाडयेंतल्यान देंवलो जाल्यार हँड ब्रेकाचो जो वारो आसता तो जर कमी जायत जाल्यार खंय गाडी देंवता, हेंय बी आसा. आतां खरें कितें तें कळपाक कळना, कारण ड्रायव्हर म्हणटा आपण हँड ब्रेक ओडलेलो. आतां तेचेय बी खरें आसूं शकता आनी वारेय बी गेले आसतले आनी ताका लागून कंटेनर देंवलो आसतलो. पण नेग्लिजियन्स जाता ही सारकी आसा, म्हणजे कोण सारकें कांय करिना हेंय बी दिसता. तेकाच लागून तरी कोणाक काय ट्रॅजेडी जावंक ना, तशी व्हडली कितें तरी जावंक ना म्हण बरें आसा. नाजाल्यार जर व्हडली ट्रॅजेडी जाल्ली जाल्यार पळोवंक नाका आसलेली, कारण चॅकपोस्ट हो अशी जागा की ज्या वयल्यान गाडयो चड धांवता आनी एकदां जर कंटेनर बी असो आडवो जालो जाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट थंयच्यान ट्राफीक कंजेशन जावपाची शक्यता आसता. कंटेनर घुसलो येरादारी खात्याच्या स्टोर रूमात. पत्रादेवी चेकपोस्टाचेर थांबयल्लो कंटेनर ट्रक. सुमार 30,000चे लुकसाण. कचेरेंतल्या कागदपत्रांचो सत्यानाश. कोणाक जाली ना दुखापत. हरियाणाक वचपाचो आशिल्लो कंटेनर. डॉक्युमेंट तपासपाक थांबयल्लो कंटेनर ट्रक. ड्रायव्हर सांगता हँड ब्रेक ओडिल्लो. हँड ब्रेक सुटिल्ल्यान खंय जालो अपघात. मोपा पुलिसांनी केलो अपघाताचो पंचनामो. मोपा पुलीस करतात पुराय चौकशी. गोवा 365 खातीर संदीप कामुळकार, समृता खणगांवकार आणि भक्तीपै बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांवच्या पुलीस स्टेशना मुखा वयले धोक्याचे होर्डिंग कॉलम अजून तश्शे आसात. गोवा 365 पालिकेचे नदरेक हाडून दिल्ले हे कॉलम पावसात नक्कीच घालून घेतले, पूण कोणाचे तरी बळी घेतले. लोक भंय उक्तावपाक लागल्यात. पयर गोवा 365 तुमकां दाखयल्लें फाटल्यान जे होल्डिंग आसा हें कशें बॅन जावन आसलें आनी हेजे खातीर गेल्ले 1 म्हयनो जालो हे जे गाडी आसात हे बंद दवरपाक पडले. कित्याक काय म्हळ्यार हें होल्डिंग केन्नाय पडपाक शकतालें म्हणून. जेन्ना गोवा 365 हायलायट केलें त्या टायमार खंय तरी आतां जाग येवन आज तेणी सारकें करपाचो प्रयत्न केला. पूण जेन्ना हे सारकें तेजेर आमी जेन्ना शॉपवाल्यांक विचारले गाडीकारांक त्या टायमार तेणी अशें सांगलां की हें आसा हें सारकें ना म्हणून, हें सारकें उरपा ना म्हणूनच ते मागतात की हें सोमतें काडून उडोवचें म्हणून. पयर तुमी पळयलां महाराष्ट्रांत कितें जालें तें. असले जो होल्डिंग पडोवन कितलेशे लोक मेले आनी सेम धर्तीचेर हांगा पडले जाल्यार जातलें कितें. आनी आज तेणी सांगले कडेन आसा की हें पडटलें म्हणून. कित्याक मुखार जो वारो येवपाचो आसा, जे वादळ येवपाचें आसा, ह्या वादळाक हें तोंड दितलें काय कितें हें पळोवचें पडटलें. काय फक्त करपाक जाय म्हणूनच हें केलां हेंय तेणी पळोवचें पडटलें. ना जात जाल्यार परतें ह्या गाडीवाल्यांक आनी थोडे दीस परती बंद दवरपाक पडटलें म्हणून मागतात. जी ऑथॉरिटी आसा म्युनिसिपालिटी या कलेक्टर हेणी हेजेर येवन इन्स्पेक्शन करचें, पळोवचें आनी हेंचे कडच्यान रिपोर्ट घेवचो की हें पडपा ना म्हणून. आनी हो रिपोर्ट घेतल्यारच फुडें कितें करपाक मेळटलें. ना जाल्यार हेका कांयच करपाक मेळपा ना. हे होल्डिंग जे आसा ते अशेंच चालू उरतलें आनी हे होल्डिंग लायत रावतलें. आनी हेजो हें जें आसा इफेक्ट लास्ट टायम महाराष्ट्रा पळयला ते भशेन गोंयांत जावपाक नाका म्हणून आमी मागतात. चालू केला म्हणजे तांकां हांव फॅक्टरी सिस्टमाक थँक्स म्हणटा. पूण ते येयले न्ही आनी म्हाका तें दिसना की तें सारकें जाता अशें म्हणून. त्या वाऱ्याचे उपरांत तें सकयल पडटलें अशें दिसता. ते बेश्टी रिपेरींग करता आनी वयता. म्हाका तें दिसना सारकें जायत अशें. ओके. कितले दीस जाल्यार शॉपू बंद आसा तुमगे गाडये? गाडी शॉप कमी कमी म्हयनो मायजूच जालो बंद आसा. बंद आसा. आनी कित्याक हे तुमचेर पडटा म्हूण तुमी बंद दवरले? बंद दवरला. पूण म्हाका दिसता तें पडटलें अशें दिसता. वाऱ्याचे रात पावसाचे पावस वारें कसलें येतलें आतां हय म्हूण हें करता तें गॅरेंटेड ना. गॅरेंटी ना पूण तूं पडटलें दिसता. आनी तुमकां परती शॉपू बंद बंद दवरपा? दवरपाक पडटली. आतां हे फावटी जर पडलें जाल्यार कोणाचेर तूं पडटा अशें दिसता म्हाका. ओके. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत,
समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. लोकसभेच्या एक्झिट पोलांत भाजपान 300+ दाखयल्यात, पूण फाल्यां नरेंद्र मोदीची प्रधानमंत्री पदा वयल्यान एक्झिट जावपाची आसा. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले. फाल्याचे मतमेजणेक इंडिया अलायन्साचे काउंटिंग एजंट तयारीत आसात, ताणें सांगले. लोकसभेचो एक्झिट पोल आयला. देशभराचो पोलाचो कौल इंडिया अलायन्सा वटेन दाखयता. ते पळोवन भाजपा भियेल्यात. आमच्या काउंटिंग एजंटाचे मानसीक खच्चीकरण करपाचो यत्न चलयला. पूण फाल्याचे मतमेजणेक आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक तयार केल्यात. कसलो बोवाळ जाल्यारय तयारेत रावल्यात, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगले. इंडिया अलायन्साचे उमेदवार, सगळ्या पक्षाचे फुडारी, कार्यकर्ते आणि काउंटिंग एजंटांची बसका जाली. काउंटिंग एजंटांक व्यवस्थित ट्रेनिंग दिल्या खंय, आयकात अमित पाटकराक. जे कॅन्डिडेट आसात, जे एजंट्स आसात, जे काउंटिंग एजंट आसतले तांणी डिमोरलायज जावचे न्ही. जे ऑफिसर्स आसात, जे ऑफिशियल ड्युटीक फाल्यां थंय आसतले, कित्याक BJPन आमी इलेक्शन जिखता असो एक वातावरण, असो एक माहोल तयार केला. पूण रियलिटीन ते ना, कित्याक फाल्यां भारतीय जनता पार्टीची एक्झिट जावपाची आसा. नरेंद्र मोदीची फाल्यां एक्झिट जावपाची आसा. एक्झिट पोलान तांणी दाखयलें की 300+ तांकां सिटां मेळटा म्हणून. पूण रियलिटी इज दॅट की ते हाफ मार्क सुद्दां क्रॉस करचे ना फाल्यां. फाल्यां पुराय देश ह्या रिजल्टाची वाट पळयता, कित्याक हें इलेक्शन हें लोकांचें इलेक्शन आशिल्लें. जे इंडिया आघाडी, इंडिया अलायन्साचे जे सगळे वांगडी इतर पक्ष जे आसात, काल पुराय देशांतले आमचे सगळे कॅन्डिडेट्स, तशेंच PCC प्रेसिडेंट, आमचे AICCचे अध्यक्ष, आमचे लिडर श्री राहुल गांधी हांची आमची एक झूम कॉल जाली. तातूंत भितर जे ग्रावंड सेंटिमेंट्स, जे नॉर्थ इंडियाक जो सेंटिमेंट आशिल्लो लोकांचो ऑन ग्रावंड, आनी जो केडर आशिल्लो जाणी ऑन ग्रावंड काम केलां, ताज्या वयल्यान सिद्ध जाता. आनी आमी कॉन्फिडंट आसा की फाल्यां इंडिया आघाडी, इंडिया अलायन्साचें सरकार जातलें. फाल्यां म्हळ्यार 4 जूनाक लोकसभेच्या जैतिवंत उमेदवारांची घोषणा जातली. NDA आणि इंडिया अलायन्सान ते फाटभुंयेर बसको घेतल्यात. इंडिया अलायन्सान पत्रकार परिशद हाचे आदी घेतली. अखिल भारतीय पांवड्यार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी वेगळी खाशेली प्रेस घेतल्या. अशें सांगतनाच फाल्यां मतमेजणेची कशी तयारी केल्या ताचेर अमित पाटकरान उजवाड घातलो. एक्झिट पोल आयलो आनी त्या एक्झिट पोलाच्या उपरांत अशें दिसून येता आनी सिद्ध जाता की खंय तरी आज BJPक रियलायज जाला की ह्या फावट BJP हें इलेक्शन हरता आनी इंडिया आघाडी, इंडिया अलायन्साचें सरकार घडून येता. एक लोकांक मिसगायड करपाचो आनी एक प्रयत्न. जे केडर आशिल्ले, जे एजंट्स आसात, काउंटिंग एजंट्स, कॅन्डिडेट्स, तांचे एजंट्स, तांकां खंय तरी डिमोरलायज करप. आनी हें कित्याक लागून जाता? प्रॉबेबली दे वॉन्ट टू रीग द रिजल्ट्स फाल्यां, असो एक पिक्चर तयार जाता. काल आमचे उत्तर गोंयचे सगळे जे काउंटिंग एजंट्स आसात, तांची सगळ्यांची काल ट्रेनिंग सेशन जालें. कॅन्डिडेट, तांचे एजंट्स, आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनी इतर पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, आनी तांकां डूज डोंट्स कितें करपाक जाय, 17C फॉर्मा वयले जे नंबर, सिरियल नंबर्स, नंबर ऑफ वोट्स, आनी जो मेरेन लास्ट मेरेन जे वोट्स फायनल फील करून जेन्ना जो मेरेन ते फॉर्म 20 जायना तो मेरेन थंय हें सगळें ट्रेनिंग आमी आमच्या पुराय म्हणल्यार नॉर्थ गोवा तशेंच साऊथ गोवा, काल नॉर्थ गोवाची आमची ट्रेनिंग जाली आनी पयर साऊथ गोवा सगळ्या एजंटांची आमची ट्रेनिंग सेशन हें जालें. तांणी आपलें जें काम आसा तें कसलोच भया अंडर करचें न्ही, कसलोच दबावचे अंडर येवचें न्ही, कित्याक जे आज होम मिनिस्टर आसा ते फाल्यां 24 वरां भितर ते उरचे ना, कित्याक रिजल्ट येवपाक लेस दॅन 24 hours आर रिमेनींग. जो हो प्रधानमंत्री जो आसा तो प्रधानमंत्री उरचो ना.
सो जे सगळे ऑफिशियल फाल्यां गोंयांत दोनूय सिटाचे जे कावंटींग जातले तांणी बेफिकर कांयच दबाव नासतना एक फेर फाल्यां प्रोसेस करचो. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि भक्ती पैबाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. युनायटेड क्लब उंजेरीक 1-0 गोल फरकान आगशी स्पोर्ट्स क्लबान हारयलो. कुडतरीच्या खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. 9 साइड फुटबॉल ट्रॉफीचे भागीदार आगशी स्पोर्ट्स क्लब जालो. दोनूय पंगड फायनल नेटात खेळ्ळे. दोनूय पंगडांनी निश्चेव आणि कुशळताय दाखयत गोल करपाची समान संद मेळयली. खेळाच्या पहिल्या सत्रात आगशी स्पोर्ट्स क्लबाच्या मायकल पेसान महत्वाचो गोल केलो, जाल्यार दुसऱ्या सत्रात युनायटेड क्लब उंजिरीमान गोल करपाचे खर यत्न केले पूण ते अपेशी जाले. पळयात रंगलेलो खेळ. एक बार they have increased, they have just raised the bar as far as football is concerned. म्हणजे फुटबॉलान टूर्नामेंट किती ऑर्गनाइज करता येतो त्यांनी एक बार they have just raised the bar. तांकां congratulations. I wish them all the best. आमगे सपोर्ट सद्दां आहा. May the best team win so that time घेना कित्याक लोकांक हावजी आहा आणि we don't want to, I would not like to keep anybody waiting. सगळ्यांक कस करून बरी सावूद. I wish you good health and happiness and I wish you all the best in life. Thank you and God bless you. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. सोमार चडसो वेळ मळबांत कुपा दाटिली दिश्टी पडली, पूण कांय सुवातींनी पावस पडलो. राज्यांतल्या हेर वाठारांनी चड तापमान आनी चड ह्युमिडिटी तशीच उरली. IMDच्या अदमासा प्रमाण नैऋत्य मनसून लागीं पावलो तरी पावस अजूनय पयस उरला. मंगळारा पावसाचे प्रमाण मातशे चड आसतले. सांज वेळा वीज पडपाची आणि गडगडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळापासून सादूरताय बाळगूचोय सल्लो दिला. मंगळारा चडशा वाठारांनी तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियसाचे मजगती उरतले. 5 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट, गडगडाचो पावस, वीज पडपाची शक्यताय. 9 तारखेमेरेन पावसाची शिरशीर. मंगळारचे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियसा मजगती. मंगळारा सकाळी दाट दवांची शक्यताय. सकाळी प्रवास करतल्यांनी घेवची जतनाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास 6.